Krishna Salkar. Speaker sir, I rise to draw the attention of the government towards the difficulties faced by ex-servicemen and their families in availing medical facilities under ex-servicemen contributory health scheme in Goa, particularly Vasco and Dabolim. And we have a large population of retired defense personnel who have served the nation with dedication. However, many beneficiaries are facing inconvenience due to limited facilities, delay in approvals, difficulty in assessing empaneled hospitals under the scheme. Considering that many of these beneficiaries are senior citizens, widows of ex-servicemen, I urge the government to take up this matter with Defence Ministry and ensure better and healthcare facilities made available under the ECHS scheme on priority, as this has been a long pending issue. Speaker sir, लास्ट आम्ही जेन्ना डिफेन्स मिनिस्टर हांगा आयिल्ले गोंयान आयिल्ले राजनाथ सिंगजी तेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्ले बरोबर आनी मुख्यमंत्रीन तांकां हो विशय म्हणजे तांणी पत्रा थ्रू आमी दिल्लो आनी मुख्यमंत्र्यान तांकां पर्सनली रिक्वेस्ट केल्लें की जाता तितल्या बेगीन ह्या डिफेन्स पर्सनल जितले हांगा आसा तांकां ही फॅसिलिटी हांगा दिवची म्हणून म्हणजे चालू आसा ती ताजे पेमेंट्सा खातीर कित्याक तरी उरिल्ली आनी म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याक तांणी कॅटेगरिकली सांगिल्लें की आपूण ते 100% करता म्हणून मुख्यमंत्र्याचो आनी एक मातसो फोन डिफेन्स मिनिस्ट्रीन तांकां केलो जाल्यार हो विशय म्हाका दिसता ह्या 2 दिसां भितर सुटावो जावंक शकता. हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की मुद्दम ताणें हें करचें म्हणून. स्पीकर सर, ऑनरेबल MLA स्वतः हे डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंग हांच्याकडे निवेदन दिताना ते बरोबर आशिल्ले. ही जे कीन इंटरेस्ट घेता त्या लोकांचो प्रश्न सुटावो जावचो म्हणून फाटले फावटी तेंची हाफ द पेमेंट विशेष करून आमच्या मणिपाल हॉस्पिटलान ते ट्रिटमेंट घेतात तेंची हाफ पेमेंट रिलीजूय जाल्ली तेन्ना हांव परत एकदा इंटरव्हीन करून तांची पेमेंट रिलीज करपाक तांकां मदत करता.